रिजन आसा, पयलें मेजर रिजन आसा ते आज एक मनीस पिड्ड्यार जालो, ताचे डेथ सर्टिफिकेटी खातीर आज गोरगरिबांक या नॉर्मल मनशांक सुद्दां भरपूर त्रासदायक जाता. कारण डेथ सर्टिफिकेट मेळना, खंयचे गव्हर्मेंट डॉक्टर्स दिवपाक रेडी नासता. कोणी घरान जाणटो मनीस एटॅक घेवन पिड्ड्यार जालो जाल्यार तो म्हणटा आमी चॅक केल्लें ना, ना ताजे कोवीड हाजेर कितें ना कितें तरी हेल्थ मिनिस्टरान आनी गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान जाता तितल्या बेगीन हाजेर कितें तरी एक बाबा रिजनेबल सोल्युशन काडचें. कित्याक नॉर्मल डेथ म्हाका दिसाक एक दोन दिसान एक फोन येताच, कित्याक सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाला तो डेथ सर्टिफिकेट आनी कितें तरी म्हाका सेक्शन 3 कितें लायला अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट. आनी लोकांक कोणीय पिड्ड्यार जाला जाल्यार खंयच्या दोतोरा कडल्यान सर्टिफिकेट घेवपाची, कित्याक खंयचेय दोतोर भितात की तो कोविडान मेला ना मेला, हेजेर कितें ना कितें तरी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान सोल्युशन काडपाची गरज आसा. दुसरी, शॉर्टेज ऑफ एम्ब्युलन्सीस. आमची पिक एंड ड्रॉप मोगो पक्षा तर्फे सर्विसीस चालू आसा. आयचें उदाहरण दिता तुमकां, इंडस्ट्रियल इस्टेट कडेन एक लेबर पडलो जाल्यार एम्ब्युलन्सान डायरेक्ट तांकां सांगलें की आमची अवेलेबिलिटी फुडली 1.5 वर तरी मेळची ना म्हणून. सो फोंड्या जेन्ना कोवीड हॉस्पिटल आयडी केल्ले तेन्ना हें उतर दिवन केल्लें की आमकां प्राधान्य दिवन जाता तितल्यो बऱ्यो फॅसिलिटीज दितल्यो म्हणून. म्हळ्यार एकूय फॅसिलिटी बऱ्यो आमकां मेळना. जी आयडी हॉस्पिटलाची परिस्थिती दयनीय जाल्ली आसा, कित्याक मेडिकल वेस्ट जो आसा हो सगळो कसो पयर पडला म्हाका तुमी स्वता वचून पळोवपा जाय. आज साद्याच्यो साद्यो केसीस काडून जीएमसीन धाडिल्ले आसा. नो डावट डॉक्टर कुवेलकार, डॉक्टर पार्सेकर बरी काम करतात आनी आमचो फोन घेतात, लोकांक मदत करतात, बट एम्ब्युलन्साची सुद्दां परिस्थिती आज बिकट जाल्ली आसा. हांवें पयरूच एक उदाहरण दिल्लें तेन्ना सकाळी म्हाका 5:27 कितें फोन आयलो. हांवें बेतयेच्यान ती एम्ब्युलन्स फोंड्या हाडून आमी रावले रस्त्यार, निखील आमचो सांगावकर, आनी थंयच्यान ती एम्ब्युलन्स व्हरून आमी ती पणजे व्हरून पणजे ती डिलिव्हरी जाल्ली आसा. फोंड्याचो जावना ती. सो ह्यो परिस्थिती, हे दोन मेन गजाली. तिसरी गजाल, फोंड्याचे CCTV. आमकां फक्त इलेक्शना टायमार BJP गव्हर्मेंट उतर दिता. फोंड्या दरोडेखोरी वाडल्या, चोरयो वाडल्या, नाकाच्यो गजाल्यो वाडल्या, ताजेर गव्हर्मेंट कितें करतले? हे CCTV फोंड्या रिपेर जातले, ह्या CCTVचेर इन्क्वायरी जावच्यो, कित्याक काही लाखांनी मोडून CCTV फोंड्या घाल्ले. आज पर्यंत कितले CCTV फुटेज अवेलेबल आसा, हे तिस्कार म्हणा, बस स्टँडार म्हणा, ताजें इन्फॉर्मेशन आमकां दिवचें. हे म्हाजे पॉयंट्स न्ही, खूब लोकांनी आमकां सांगिल्ले गेल्ले हे पॉयंट्स. चवथे, वर्स 1.5 वर्स जाले आयज. 2019 फेब्रुवारी मार्च पासून सुदीन ढवळीकर PWD मिनिस्टर ना. हांव गोंयचे उलयत ना, फूट ब्लेम तांचेर वतालो. आज फोंड्या रस्त्यांक कितले कोटींग केले ते आमकां मिनिस्टरान सांगचें, CMान सांगचें, आनी BJP कार्यकर्त्यांनी सांगचें की बाबा कितले रस्ते बरे जाले, कितले हॉटमिक्स जाले, कितले रस्ते चकाचक जाले, पोतोल फ्री जाले. आनी आतां कोणाची मान कमर दुखता की ना? बाबा रस्ते फाटल्या वर्सा आमकां उतर दिल्लें की हे 3 म्हयन्यान, मागीर 6 म्हयन्यान, मागीर वर्सान आज पर्यंत रस्त्याचें जालां. आनी आज हांवें आनीक स्टेटमेंट ऐकल्या की आनीक 6 म्हयन्यान रस्ते जातले. म्हाका तारीख पे तारीख दिवप चल्ल्या, जाता तितल्या बेगीन